कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. आज सुतापनो म्हणल्यार रक्षाबंधन, भाव भयणील्या पवित्र बंधनाचो दीस. या रक्षाबंधनाचे सगळ्या वीक्षकांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन शुभेच्छा. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या शिरवाड ग्रामपंचायत व्याप्तीत सर्वे नंबर 52च्या लागून खारलेंड बांधकामात भ्रष्टाचाराचो आरोप करून जिल्हाधिकारीक मनवी. कारवार तालुक्याच्या शिरवाड ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सर्वे नंबर 52 लागीच्या निर्माण केलेल्या खारलेंड कामगिरीत भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार करून कारवार तालुका नोंदणीकृत कंत्राटदार असोसिएशनच्या मार्फत अध्यक्षान कारवार जिल्हाधिकारीक मनवीपत्र दिला. सदर खारलेंड निर्माणाचे काम लहान उदकास्त्रोत खात्यामार्फत कारवारच्या मंजुनाथ कन्स्ट्रक्शन संस्थेकडे दिले. त्याचे मालक प्रशांत आर नायक असून या खारलेंडाचो सगळो खर्च 1,50,00,000 रुपये असून निर्माण केलेली कामगिरी पळयल्यार 40% काम मात्र झाला. तेजो खर्च फक्त 20 लाखापेक्षा जास्त ना जाल्यार मार्च 2025 या कंत्राटदाराक या कामगिरीचे 90 लाख रुपये मंजूर केले आसात. इतलेच न्ही तर सदर जाग्यार आशिल्ली प्रकृती सौंदर्य परिसर रक्षकाची झाडां बेकायदेशीर मान भारतीय परिसर कायदो तशेंच करावळी नियंत्रण प्रदेश नियम कोस्टल रेग्युलेशन झोन CRZ उल्लंघन केले दिसून येता. हो अपराध असून हेची सखोल चौकशी करून स्थळ परीक्षण करून जिल्हाधिकारीन योग्य क्रम घेवची विनंती मनवीपत्रा मार्फत जिल्हाधिकारी केला. विजय बिले ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆದವರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಡ್ಲಾ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचार शास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. सिद्धापूर हेग्गर्णी स्त्री शक्ती संघ महिलेले स्वर विरुद्ध कारवाईची मागणी. कारवार जिल्ह्याच्या सिद्धापूर हेग्गर्णी पंचायत व्याप्तीच्या होस्तोड ग्रामाच्या स्त्री शक्ती संघाच्या महिलांन मद्य विकचे बंद करचे म्हणून शुक्रवार 8 ऑगस्ट 2025 कारवारच्या अबकारी उप आयुक्त म्हटल्यार एक्साइज DC हेमका मनवीपत्र दिवूक सुमार 20 महिलांक कारवारात भेट दिली. त्यांना या अबकारी उप आयुक्तान सदर महिलाक अमानवी रीतीने वागयली घटना घडली अशी खंत या महिलांनी व्यक्त केली. मनवीपत्र दिता जाल्यार फक्त 2 जण भितर या, सगळे मोबाईल भायर दवरून या अशी तरेची वागणूक दिवन महिलेलो अपमान केलो असे तेमी सांगले. या वेळार कारवारचे समाजसेवक राहुल नाईक हेमका तेमी एक्साइज DC ऑफिसा भायर दिशील तेन्ना तेमी तेमगेली विचारपूस करून खबर घेतली आणि हेज बद्दल सदर अधिकाऱ्याक जाव विचारलो तर उडवाउडीची उत्तरां मेळ्ळी. अखेर जिल्हा विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष समाजसेवक राघू नाईक हेमी घटनास्थळार येऊन SP, DC आणि एक्साइज DCक मनवी देऊन सविस्तर हकीकत सांगली. ही महिला गेल्या 12 वर्षाच्या सिद्धापूर हेग्गर्णी गावच्या व्याप्तीतल्या कुटुंबातले सोऱ्यान जीवन नरकेतना जावन
हिंगा सोऱ्या दुकान नाका म्हूण तक्रार करते आसात. कारण सगळे गरीब दलित कुली कार्मिक आपापलो संसार सोऱ्यान बाद करून बसलात. सध्याच गावात 4 जण सोरो बिंदास विकतात म्हूण तेमी रवी महाबळेश्वर नायक हेगर्णे, नागराज तिंबा नायक हेगर्णे, विशालक्ष्मी गौडा तंडेकुंडे आणि नागेश कडिया करके हेक्कल या 4 लोकांनी नाव सांगलात. तरी संबंधित अधिकारी हेजेर काहीच उपाययोजना करनात. हेमका कोणालो वरद आसा हे कळना म्हूण सदर व्याप्तीत देवस्थान, हॉस्पिटल, विद्यार्थी वसती निलय, नॅशनल हायवे लागीच असून येवच्या 28 तारखेक आनीक एक MSIL टायपाचे नवीन सोऱ्या दुकान सुरवात जाता अशी खबर आयकून तेका सरकारान परवानगी दिवूं जायना म्हूण ही तक्रार केला. सिद्धापुरांतल्यान ही स्त्री शक्तीची महिला भाड्यान गाडीकर नेऊन कारवारात येवन रात्रीन 8-8:30 पर्यंत रावन न्याय मेळटलो म्हूण आशी दवरून तेमकां साथ दिल्ल्या कारवारचे समाजसेवक राहुल नायक आणि राघू नायक हेमकां कृतज्ञता दाखोवन आभार मानून विश्वासान गावात गेलात. पळोवया सिद्धापूरच्या गावात चोरेन सोरो विकतल्याक आनी तक्रार आसून सुद्धा नवीन दुकान सुरवात करच्या विशयाचेर सरकार कितल्या गंभीरपणान विचार करून न्याय दिता ते पळोवचे पडटले. सिद्धापूर हेगर्णी गावात रेग्युलर सोऱ्या दुकानां वाडटी आसात. त्या कारणान सादारण एक 20 लोक थंयची महिला AC कास्टाचे SC ST कास्टाचे लोक येवन काल हिंगा अबकारी इलाक्याक मनवी दिवं येयल्ली. त्या टायमाचेर तेमकां अबकारी इलाक्यान थोडे रिस्पॉन्स केले ना सारके. तेन्ना तेमी हांव मागेले दुसरे कामाक गेले तेन्ना मागीर नजरेत येयले. तर कितें जालें बाबा म्हण विचारली जाल्यार तेमी तेंगेले प्रॉब्लेम सांगतरे हांव त्या लोकांक हरकत नाका तुमी हे केन्ना नाका हांव तुमचे बरा म्हण तेमकां एक आश्वासन दिवन येवन तेमकां अबकारी इलाक्याक SPक आनी हे DCक हे तिगी लोकां आमी लेटर करया म्हण अशें करून तेमकां सांगून घेवन आमी ताका एक धैर्य भरली. विशय असो आशिल्लो काय म्हणल्यार तो तेंगेल गांवांत जळीमळीत सोरो विकतात आनी पयर काही दिवसां कडेन परत आनी एक सोऱ्या दुकानां म्हळ्यार MSIL टायपूच पण दुकान एक्सायज डिपार्टमेंट तर आपणाक काही खबर ना म्हणटात परमिशन हांवें कोण गायिल्लें ना. पण ते दुकाना टायप कितें ओपन करची तयारी उरतरे ह्या बायलांन सगळ्यान स्त्री शक्ती हेमी कितें म्हणटात हेमी सगळ्यान एक धैर्य करून घेवन कारवार येवचे एक गाडी करून घेवन पाप तेमी सगळे लोक सकाळी येवन घेवन काल रात्री 8 वाजता पर्यंत तेमी DC मेळच्याक रावले आनी अशें करून तेमी एक होराटाचो एक प्रयत्न चालू केल्लोच आसा. तेमकां हांव खूब आभारी कित्याक म्हळ्यार लेडीज येवन घेवन अशें करून एक सोरो बंद जावूंक सिद्धापूर हेगर्णी गांवाच्यान आज कारवार येवन घेवन करतात म्हळ्यार खरें तेमकां आमी मानेतात. आनी ते जालें कितें काय म्हणल्यार थंय ह्या एक 10 दिवसां कडेन तेगेले एक भुरग्याक तेतूंत म्हणल्यार कोण ते लेडीज लोक अपोज करताले सोऱ्याक बाबा हिंग सोऱ्याचे हड्डी जायनू किंवा सोरो बंद जावूं जा म्हण तेगेले एक चलयाक तेमी मान घेवन हॉस्पिटलाक घालची परिस्थिती जाली आनी पोलिसान बी एक 4 दिवस पर्यंत कितें केस रजिस्टर केले ना खंय. ते नंतर मागीर एक 4 दिसांनी केस रजिस्टर केली पण एकच मनशा अरेस्ट केले आनी एक मनशा हेल्थ प्रॉब्लेम म्हण सांगून अरेस्ट केले ना. अशें करून घेवन तेमी आमकां सांगू लागले हरकत ना तर आमी तुमचे बरोबर आसात म्हण सांगून घेवन हांवें ताका आश्वासन दिलो. तेन्ना हांवें तेमकां विचारलें की हेजेन तुमकां प्रॉब्लेम कितें जाता. तेन्ना ते म्हणू लागले की म्हणल्यार डेली घरात दाल्ले म्हणल्यार घोव तेमगेले किंवा भुरगीं सोरो पिवन घेवन डेली खंय कामां वचनात पयशे हाडनात हाडल्यार कितें मेळ्ळें जाल्यार सोऱ्या पुरतेंच करून घेवन तेमी पैशाची वाट लायतात. इवन आमी लेडीज खंय कामाक गेल्यार सुद्दां ते सुद्दां आमच्यान पयशे खाण घेवन तेमी सोरो वचून पितात आनी आमकां रात्रीन घाण बडयतात. आमगेली शाळेक वयची कॉलेजा वयची पोराक बीर ही व्यसन लागू लागला थोडे लोकांक आनी थोडे लोक लागचे संभव आसा आनी पोराक थोडे लोक सप्लाय करतात. हे असो बी एक तेमचेर अपवाद आमी आयकतात रे म्हाका बेजार दिसून घेवन हांवें तेमकां सपोर्ट केलो. हांव राहुल नायक कारवार सोशल वर्क करता थोडे जात तितले म्हाज्यान सादी जात तितले आनी थँक्यू तुमगेल्या माध्यमात सांगू सोदता हांव. ಜೀವ ನಾವೇ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರದಿನ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಏನೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಇದ್ದ 3 ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀಗ ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಹೆಗ್ಗರ್ಣಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಗೆ ಜೋಗ್ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ.
ಲೋಕಲ್ ಮಾರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಕಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಯದ ಕಷ್ಟ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ರು ಬೇರೆ ಬದಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರು. ಇಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಮಾರಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೋಗಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿತೈತಿ, ನೀವು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಇದ್ದೀರಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳಿ, ಕರ್ಕೊಬನ್ನಿ, ನಾವು ಮಾರೋದ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅವಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತದ ಅವ್ರು. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, गायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. खबर सांगता हरीश नाईक. बेलेकेरी गावात अचानक 12 फूट लांबीचो अजगर. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या अंकोला तालुक्यात बेलेकेरी गावात 12 फूट लांबीचो अजगर सर्पतज्ञ महेश नाईक हेमी धरलो. आज रक्षाबंधनाचो सण, सगळ्याला घरात सणाचो आनंद आशिल्लो. पण महेश नाईक हेमका अचानक फोन आयलो की आमच्या बेलेकेरी वाठारात अजगर आयला म्हण. जशी खबर कळताच महेश नाईक हेमी सण उत्सव सोडून ताबडतोब घटनास्थळावर येऊन अजगर धरलो. तेमगेल्या या कामाचे बेलेकेरी वाठारातल्या सगळ्या लोकांनी कौतुक केले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.